उपकार हांच्या नेतृत्वाखाला 4 जाणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून प्रकरणाची चौकशी केली। या समितीन निवृत्त पोलीस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज, आदले प्राध्यापक किरण बुडकुले आणि VM साळगांवकर, कायदो महाविद्यालयाचे डॉक्टर MRK प्रसाद वांगडी सचिव आशिल्ले। 7 जुलयाक कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियान ह्या म्हत्वाच्या कार्यावळीक आमदार कार्लोस फेरेरा गैरहजर रावलो। मात 10 जुलयाक भाजपाचे आमदार निलेश काब्रालाच्या जन्मदिसाक वाडदिवसाक ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान हाजेरी लायली आणि हीच गजाल आता काँग्रेसीन गांभीर्यान घेतली। कार्लोसाच्या ह्या अशा वागण्याक लागून आता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन कार्लोसा आड शिस्तभंगाची कारवाय करपाचें थारायलें। ह्या खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक पत्र बरोवन कार्लोसाच्या कर्तुत्वाची म्हायती दिली। फकत म्हायतीच न्हय जाल्यार ताच्या आड कारवाय करची म्हणूनय मागणी केली। पक्षाच्या शिस्तीक सगळ्यांनी पाळो दिवचो। अध्यक्ष, आमदार, मंत्री, कार्यकर्तो वा पदाधिकारी दर एकल्याक पक्ष शिस्त लागू जाता आनी तांणी ती पाळपाकूच जाय अशें काँग्रेसीच्यो गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकर हाणें म्हटलें। कर्मचारी निवड आयोगान सरकारी भरती पद्दती संबंधी लोकां मदीं विश्वास निर्माण केला। आता मेरेन ह्या आयोगा वरवीं 752 पदांचेर भरती जायरात काडिल्ल्यो। हातूंतले 50 जाण नोकरेचेर रुजू लेगीत जाल्यात। सरकारी खात्यांतली सगळीं रिक्त पदां बेगीनूच भरतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। बेरेस्तारा पाटो पणजेंतल्या स्पेसेस बिल्डिंगांत कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। गोंयांत नांवां बदलून मूळ गोंयकारांची नांवां लावपाचे प्रकार फाटल्या कांय वर्सां सावन चालू आसात। भायले लोक गोंयां येवन गोंयकारांची आडनांवां लावन रावतात। नांवां आनी आडनांवां बदलपाच्या प्रकारा वयल्यान जायते फावट लोकांनी आवाज लेगीत उठयला, पूण प्रशासन मात सुशेगाद आसा। आतां आडनांवांच न्हय जाल्यार पुराय नांव बदलपाचो एक प्रकार उक्ताडार आयला। अली साब अलगुंडी हे नांव बदलून सुजल गांवकार म्हणून चेंज इन नेम करून घेतला। फाटल्या 2 दिसां सावन ह्या विशींची नोटीस सोशल मिडियाचेर बरीच व्हायरल जाता। आतां हे कितले खरें आनी कितले फट हे कळपाक मार्ग ना, पूण नांव बदलपाची ही गजाल खरी आसत जाल्यार पयलींचें नांव आनी आतां बदलून घेतिल्ली नांव पळयलें जाल्यार दुबाव मारले बगर रावना। नांव बदलपाच्या प्रकारा वयल्यान जायते जाणांनी खर टिका केल्या। सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपी नोटीसी प्रमाण अली साब अलगुंडी हे नांव बदलून ते आतां सुजल गांवकर म्हणून लायला। गोंय अशें आतां नांवां बदलपाची प्रकरणां मुखार येत आसा। राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। बुधवारा राती फोंडा पुलीस स्टेशन वाठारांत एका 15 वर्साच्या ल्हान पिरायेच्या चल्या भुरग्याचेर मारपेट केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो। ह्या प्रकरणात कशिश नायक आणि राजू देवगिरी ह्या दोगां आड फोंडा पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला। मारपेट जाल्ल्या भुरग्याच्या पालकांनी ह्या विशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ करिना फुडें पुलिसांनी ही कागाळ नोंद केली। फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत एका 15 वर्सां ल्हान पिरायेच्या भुरग्याचेर मारपेट केल्ल्याचो प्रकार हो उक्ताडार आयलो। ह्या प्रकरणात कशिश नायक आणि राजू देवगिरी ह्या दोगां आड फोंडा पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला। मारपेट जाल्ल्या त्या 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या पालकांनी ह्या विशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ केली। त्या उपरांत पुलिसांनी ही कागाळ नोंद केली। राज्यांत कोमुनदाद आणि सरकारी जमिनींचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणात जाहीर केल्लें। कांय म्हयन्यां आदीं जाल्ले उच्च पावंड्यावयल्या बसकेंत सरकारान फुडल्या अधिवेशनांत हे संबंदी अध्यादेश हाडपाचो निर्णय घेतिल्लो, पूण आतां सरकारान हो निर्णय बदलून येवपी पावसाळी अधिवेशनांत विधेयक हाडपाचें थारायलां। ह्या निर्णयाक लागून हजारांनी गोंयकारांक थाकाय मेळटली। 28 फेब्रुवारी 2014 उपरांत बांदिल्लीं बेकायदेशीर घरां मात कायदेशीर जावची ना म्हणूनय थोडे गोंयकार निराश जाल्यात। मजगती लोकांनी आपल्या स्वताच्या जाग्यांचेर बांदिल्लीं अनियमीत घरां आजून नियमीत करपाक सरकाराक यश मेळूंक ना।
अशें आसून लेगीत आतां सरकारान कॉम्युनिदाद आनी सरकारी जमिनीचेर बांदिल्लीं बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय घेतला. 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेचेर नदर दवरून मतदारांक खूश करपा खातीर हे विधेयक हाडटात काय कितें असो अदमास कांय लोक आतां मांडपाक लागल्या. केळशीचे सरपंच थळावे टॅक्सीकार आणि पर्यटन क्षेत्रात संबंधित आशिल्ल्या लोकांनी एकठांय येवन दर्याच्या वाठारात बेकायदेशीरपणान टॅक्सी सेवा दिवप्यां आड पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. ह्या बेकायदेशीर टॅक्सीकारांनी सरपंचा आड फटीची कागाळ दाखल केली. बेकायदेशीर टॅक्सीकार आमच्या पोटा आड येतात तेन्ना गृहमंत्र्यान तांचेर कारवाय करची अशी मागणी केळशीच्या टॅक्सीकारांनी केल्या. सॉयल टेस्टिंग आणि हेर कायदेशीर कागदपत्रां जाले उपरांत जुवे नानोडा नव्या पुलाचें काम बेगीनूच हातांत घेतले म्हणून थळावो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सांगलें. 2 दिसां पयलीं थळाव्यांच्या एका गटान जुवे नानोडा पुलाच्या अवतिकायेचेर तिडक उक्तायल्ली. ते उपरांत मंत्री निळकंठ हळर्णकरान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक घेवन बेरेस्तार ह्या पुलाची पळोवणी केली. डिसेंबरांत नव्या पुलाचें काम सुरू करतले म्हणून निळकंठ हळर्णकर सांगता. फाटले 6 म्हयने जाले जुवे नानोडा पुलाची सामकीच अवतिकाय जातली. ह्या पुलाचो विशय घेवन कांय तरणाट्यांनी आरजीच्या मनोज परबाक घेवन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भेट घेतली. ह्या वेळार तांणी जुवे नानोड्याक जोडपी ह्या नव्या पुलाची मागणी केल्ली. तशेंच पुलाच्या विशया वयल्यान थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकराचेर फोग लेगीत काडिल्लो. त्या उपरांत सुमार म्हयन्या उपरांत निळकंठ हळर्णकरान जुव्या नानोडा वचून पुलाची पळोवणी केली. सॉयल टेस्टिंग आनी हेर कायदेशीर कागदपत्रां जाले उपरांत डिसेंबर म्हटल्यार ह्या नव्या पुलाचें काम सुरू करतले अशें आश्वासन मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिलें. म्हापशा अणसा भाट वाठारांत आशिल्ल्या कोयराच्या डस्टबिनाक अनवळख्यांनी उजो घातलो. ही कोयराच्या डस्टबिनाक उजो घातिल्ल्यान बोळा पडला. ही डस्टबिनां म्हापशा पालिकेची आशिल्ल्याचें कळटा. वट्ट 6 कोयराची डस्टबिनां उज्यात जळून गोबर जाली. जाणे कोणी ह्या डस्टबिनांक उजो घातला तांचेर कारवाय करतले अशें म्हापशा पालिकेचो उपनगर अध्यक्ष प्रकाश भिवशेठ हाणें सांगलें. वट्ट 6 कोयराची म्हापशा पालिकेची ही कोयराची डस्टबिनां आशिल्ली तांकां कोणे तरी मुद्दाम उजो घातलो. म्हापशा अणसा भाट वाठारांत ह्या कोयराच्या डस्टबिनांक कोणे तरी उजो घातलो. जाणे कोणी ह्या डस्टबिनांक उजो घातला तांचेर कारवाय करतले अशें म्हापशा पालिकेचो उपनगर अध्यक्ष प्रकाश भिवशेठान सांगलां. पर्यावरणाचें संवर्धन करीत इको ट्युरिझमाक चालना दिवपा खातीर सत्तरींतल्या पाली शिवलिंग घसघशेचेर रान उदरगत महामंडळ आनी रान खात्याच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या म्हणून पर्येचे आमदार तशेंच रान महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर देवया राणेन सांगलें. शिवलिंग घसघश्या कडेन आमदार देवया राणे हाणें तिकीट कावंटर, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधांचें उक्तावण केलें. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर
पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. पणजे शाराक आणि सांखळे शाळाक नितळसाण सर्वेक्षण 2024 कला राष्ट्रपती पुरस्कार भेटलो. ही कार्यावळ नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात घडोवन हाडली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे आणि पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें पुरस्कार स्विकारलो. जाल्यार केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर मंत्रालयाचे मंत्री मनोहर लाल हांचे हस्तुकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें हो पुरस्कार स्विकारलो. हालीं गोंयांत बनावटी पुलिसां कडल्यान लोकांक फटोवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. अशा प्रकाराक लोकांनी बळी पडचे न्हय अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें केलां. 2 दिसां पयलीं दक्षिण गोंयांत अश्यो 2 घडणुको घडिल्ल्यो. पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून दोग जाणांनी जाणटे बायलेक फटयल्ले. तेन्ना असल्या बनावटी पुलिसां पासून सादूर रावात अशें पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगलें. गोंयांत सध्या बनावटी पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून लोकांक फटोवपाच्यो घडणुको वाडतूच आसा. अशा प्रकाराक लोकांनी बळी पडचे न्हय अशें आवाहन दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें केलां. 2 दिसां पयलीं दक्षिण गोंयांत अश्यो 2 घडणुको घडिल्ल्यो. पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून 2 जाणट्या बायलेंक फटयल्ले. तेन्ना असल्या बनावटी पुलिसां पासून सादूर रावात अशें पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगलां. उसगांव गांजे पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी हाणें पंचायत संचालका कडेन सरपंच पदाचो राजिनामो सुपूर्द केला. करारा प्रमाण पंचायतीन नव्या सरपंचाची वेंचणूक जातली. देखून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें बसका घेवन नव्या सरपंचाची वेंचणूक करपाचो निर्णय घेतला अशें आदले सरपंच रामनाथ डांगी हाणें सांगलें. उसगांव गांजे पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी हाणें पंचायत संचालका कडेन सरपंच पदाचो राजिनामो सुपूर्द केलो. करारा प्रमाण पंचायतीन नव्या सरपंचाची वेंचणूक जातली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें बसका घेवन नवो सरपंचाची वेंचणूक करपाचो निर्णय घेतला अशें आदले सरपंच रामनाथ डांगी हाणें सांगलें. मडगांव पालिकेच्या गार्डना कडलो फुटपाथ खचिल्लो आसा. फुटपाथार घातिल्ले पेवर्स भितर गेल्ल्यान थंयच्यान आतां वचप लेगीत धोक्याचें जालां. फुटपाथ खचिल्ल्यान अपघातूय जावपाक शकता. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग दुरुस्ती करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. मडगांव पालिकेच्या गार्डना कडलो हो फुटपाथ आसा तो सध्या पावसान खचिल्लो आसा. फुटपाथाचेर घातिल्ले हे पेवर्स मुंगारिल्ले आसा आनी ते पोना गेलेले आसा. ताका लागून रातच्या वेळार हातूंत कोणूय पडपाची शक्यता आसा. एक व्हडलो खड्डोच हांगासर तयार जाल्लो पळोवपाक मेळटा. तेन्ना रातच्या वेळार हांगासर प्रवास करतल्यांनी सादूर रावन प्रवास करचो किंवा हांगासर योग्य ती उपाय येवजण प्रशासनान करची, जाका लागून हो अपघात जो आसा तो टाळपाक मजत जातली. बिहारची राजधानी पटनाच्या पारस हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार एका कैद्याक गुळी लागिल्ल्या उपरांत एक गोंधळ जालो. हांगासर गोळीबार जाली ह्या हॉस्पिटलांत. एका कैद्याक गुळी लागली. जो कैदी जखमी जालो त्या मनशाची वळख पटली. ताचें नांव आसा चंदन मिश्रा अशें आनी तो एका खून प्रकरणांतलो आरोपी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले.
पॅरोलाचेर सध्या तो बंदखणींतल्यान भायर सरून उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती जाल्लो. तेचेर ह्या हॉस्पिटलांत फायरिंग जाली. एका कैद्याक ह्या बिहारच्या पारस ह्या हॉस्पिटलांत ताचेर गोळीबार जालो एका कैद्याचेर. ताका लागून बिहारात सध्या बरोच बोवाळ पडला. ह्या घडणुके उपरांत रोखडीच पुलीस स्टेशनाचेर पावले आनी तांच्यांनी ह्या पुराय प्रकरणाची चवकशी सुरू केलेली आसा. हो कैदी जो आशिल्लो तो सध्या पॅरलाचेर भायर आशिल्लो. बिहारांतल्या पटना शारांतल्या पारस हॉस्पिटलांत जो हो हल्लो जालो भितून सरून एका दुयेंतीचेर गोळीबार जाल्ल्यान जेडीयूचे फुडारी नीरज कुमार हाणें आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. ताणें म्हटलें की आपली जापसालदारकी आसा की हाचेर योग्य कायद्यात्मक कारवाय जातली. आपली जापसालदारकी पाळून पुलीस बेगीनूच ह्या प्रकरणाच्या तळाशी पावतले आनी कितें तो आसा तो सोद घेतले. हाच्या वांगडाच राज्याचे कायदे आनी सुवेवस्थेचे परिस्थितीचेर ताणें आपले विचार मांडिल्ले आसा. राज्यांतले कायदो आनी सुवेवस्था हाता भायर वचची न्हय हाच्या खातीर आमी योग्य ती कारवाय बेगीनूच करतले. योग्य ती पावलां आमी रोखडेच उबारतले. बिहारांतल्या पटना शारांतल्या पारस हॉस्पिटलांत भितर सरून एका दुयेंतीचेर गोळीबार जाल्ल्यान सध्या बिहारांत व्हडलो बोवाळ जाला. हाचेर जेडीयूचे फुडारी उलयताले. राहुल गांधीन देशांतल्या लोकांक तशेंच सरकाराक जाती गणना करची अशें आवाहन केलां जे देशाच्या हिताचें आसा अशें काँग्रेस फुडारी अशोक गेहलोत हाणें सांगलें. स्वतंत्र्या उपरांत 76 वर्सां जालीं आनी गरिबी आनी गिरेस्तकाय हांच्या मदलो हो भेद खूब वाडला अशें तांच्यांनी म्हटलें. सगळ्या जाती मदलो फरकूय वाडला अशें तांच्यांनी म्हटलें. हाचे भायर 1931 ह्या वर्सा सर्वेक्षण केल्लें आनी तेन्ना सावन सर्वेक्षण जावंक ना अशें अशोक गेहलोत हाणें सांगलें. देखूनच राहुल गांधीक दिसता की सर्वेक्षण जावचो जाका तांचो ह्या सर्वेक्षणाक लागून सामाजीक दर्जो आनी उपरांत त्यो मतींत दवरून उपाय येवजण्यो करपाक मेळटल्यो अशें तांच्यांनी म्हटलां. ताका लागून राहुल गांधीन जो जनगणनेचो प्रस्ताव मांडला तेचेर विचार करपाची गरज आसा अशें काँग्रेस फुडारी अशोक गेहलोत हांच्यांनी म्हटलां. सध्या मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीन दिसाच्या दुबय भोंवडी करून ते स्पेनाक पाविल्ले आसा. ह्या वेळार तांच्यांनी मध्य प्रदेशात गुंतवणूक करपाच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. मध्य प्रदेशाचे सीएम मोहन यादव हांची ही भेट भारता खातीर खूब म्हत्वाची आसा अशें मानतात. मजगतीं स्पेनांतल्या भारतीय स्थलांतरीत लोक जे आसा तांच्यांनी मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन हांची भेट घेतली. मोहन यादवानूय तांकां आपली भेट दिवन आपलो तांचे बऱ्या भशेन हांगासर तांच्यांनी स्वागत केलें. लोकांनी भारतीय स्थलांतरीत लोकांक तांची भेट जाली आनी तांचे कडेन तांच्यांनी संवाद साधतना तांकां फुलां दिवन शाल घालून तांकां येवकार दिलो. जम्मू काश्मीरांतल्या राजौरी जिल्ल्यांतल्या सरकारी उद्यानाच्या कॅन्टीनांत 16 जुलयाक रातच्या सुमार 9 वरांचेर अचकीत उजो पेटलो. ह्या कॅन्टीनांत उजो पेटिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उज्याचें कारण शॉर्ट सर्कीट अशें मुखार आयलां. कारण उजो नियंत्रणांत हाडलो पूण कॅन्टीन पुरायपणान लासून भस्म जाल्ल्याचें दिसता. ह्या अपघातांत व्हड लुकसाण जालां अशें लोक सांगतात. जम्मू काश्मीरांतल्या राजौरी जिल्ल्यांतल्या सरकारी उद्यानाच्या कॅन्टीनांत हो उजो पेटलो. 16 जुलयाच्या रातच्या सुमार 9 वरांचेर अचकीत हो उजो लागलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ह्या उज्यात व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें तांचें म्हणणें. कर्नाटकांतल्या मंगळूराच्या बेजाय वाठारांत पालसण कोसळ्ळे आनी पालसण कोसळिल्ल्यान रस्तो पुरायपणान थंय आडावलो गेलो. येरादारी खातीर अडचण जाली. ताका लागून थळाव्या लोकांक येरादारीच्या वेळार खूब त्रास सोंसचे पडले. प्रशासनान मदतीचें काम सुरू केलें आनी JCB मशिनाच्या आदारान हे पालसणां कुशीक काडपाचें काम झुजा पावंड्याचेर तांच्यांनी हांगासर
सुरू केले. मंगळुरातल्या बेजाई वाठारात हे पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी ठप्प जालेली कांय वेळा खातीर. हो रस्तो पुरायपणात आडवालो. रस्तो आडवल्या कारणात हांगासर येरादारी आडमेळी जाली. ताका लागून थळाव्या लोकांक येरादारीच्या वेळार खूब त्रास जालो. प्रशासनान मदतीचें काम सुरू केलें आनी JCBच्या माध्यमांतल्यान ही पालसणां रस्त्या वयली कुशीक काडपाचें काम उजा पावंड्याचेर सुरू केलें. उत्तर प्रदेशांत गंगा न्हंयची उदकाची पातळी दिसान दीस वाडत आसा. वाराणसी हांगासर गंगेच्या उदका घाटाक एक व्यापक अशें वळण आयिल्लें आसा. तशेंच नमो घाट जो आसा तो पुरायपणात बुडून गेल्लो आसा. हांगा बांदिल्ले नमस्तेच्या आकाराचे जे स्टॅच्यू आसात ते शिल्पां जी आसात ती लेगीत उदका पोंदा गेलेली आसा. ती अर्दी बुडिल्ल्याचें दिसता. ह्या घाटा बरोबरूच सरभोंवतणचो वाठार लेगीत उदकान बुडिल्लो आसा. वाराणसी उत्तर प्रदेश हांगासर गंगा न्हंयची ही पातळी खूपच वाडिल्ली आसा. तुमी हांगासर थेट चित्र पळोवपाक मेळटा कितले उदक हांगासर भरिल्लें आसा आनी हुंवारावरी पूर स्थिती हांगासर निर्माण जालेली आसा. ताका लागून ही चिन्नां जी आसा नमस्तेची ती अर्दी उदका पोंदा गेल्या. खासदार पप्पू यादव हाणें आपल्या एका भाशणाच्या वेळार तांची टंग ट्विस्ट जाली आनी तांचो हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जालो, जाचेर तांचो खूब हांसो लेगीत आतां जावपाक लागला. जालें अशें की मिडियाक संबोधीत करतना तांची जीब मातशी आडखळ्ळी आनी NDAक बिहारच्यान भायर मारपाचें सोडून ताणें इंडियेक बिहारच्यान भायर मारप गरजेचें आसा अशे उद्गार तांच्यांनी काडले आनी तो मागीर मातसो आबूज जालो. मागीर ताणें परतून आपलें वाक्य स्पश्ट करतना NDAक भायर मारपाचें अशें म्हटलें. मात काँग्रेसीच्या सायडीन उलयता आसतना ताणें NDA बदला इंडियेक म्हटलें. हाचेर तांचो जाल्लो हो घुसपागोंदळ बरोच सद्या व्हायरल जावपाक लागला. मिडियाक संबोधतना पप्पू यादवाचें हें वाक्य टंग ट्विस्ट जाल्ल्यान सद्या बरेंच चर्चेंत आसा. टेस्लान मुंबयत आपलो पयलो शोरूम उक्तो करून टेस्लान अधिकृतपणांत भारतीय बाजारात प्रवेश केलेलो आसा. कंपनीन मॉडेल Y ही कंपनी भारतीय बाजारात विक्री खातीर हाडिल्ली आसा. आनी हाच्या उपरांत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाणें मुंबयच्या विधानसभेच्या भायर टेस्ला गाडयेंतल्यान भोंवडी केली. टेस्ला गाडयेंतल्यान ताणें विधानसभेच्या आवारांत एंट्री केली आनी स्वता तेणी ही गाडी चलयली. पत्रकार आनी अधिकाऱ्यांच्या गर्दे मदीं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन विधानसभेच्या आवारांत ल्हवू स्वता गाडी चलयत हाडली आनी आपली टेस्ला गाडयेंतल्यान एंट्री केली. तांकां पळोवपा खातीर लोकांची बरीच गर्दी भायर जमिल्ली. पत्रकार तशेंच हेर लोकांनी ताका बरोच घेराव घातलो. सद्या गोंयांत जोरदार पावस चालू आसा. मदीं मदीं पावसाची पडझड जी आसा ती वाडतूच आसा. फांतोडेच्यान पयल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. नेटाच्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझडूय जाली. तशेंच कांय वाठारांतले रस्ते आनी पूल उदका पोंदा गेले. 30 उसगांव वाठारांत घराचेर आंब्याचें झाड पडून 2 जाणांक दुखापत जाली. जाल्यार पावसाक लागून सांगेच्या वाडशेवाडे वाठारांत रस्ते आनी पूल उदका पोंदा गेलो. बेरेस्तारा फांतोडेच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडांची पडझड जाली. तशेंच कांय वाठारांतले रस्ते आनी पुली उदका पोंदा गेल्ल्याचें कळटा. असो जोरदार पावस आयज बेरेस्तारा पडलो आनी लोकजीण मातशी विस्कळीत जाली. बाणावले विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तींत पॅरीश यूथ नुवे पंगडान स्पोर्ट्स क्लब दवर्लेचेर 1-0 गोलांनी मात करीत क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो. ही मॅच सेंट जॉन द बाप्टिस्ट पंचायत मैदानाचेर जाली. खेळाच्या 22व्या मिनटाक आल्बिनोन केल्ल्या सुपर गोलाक लागून पॅरीश यूथ नुवे पंगडान हे जैत सोडलें. मजगती खेळाच्या सेकंड हाफांत स्पोर्टिंग क्लब दवर्लेन गोल मारपाचे बरेच यत्न केले. मात नुवे
वट्यांच्या गोलकिपरान बरें सेव्ह केल्ल्यान ताचो एकूय गोल पडूंक ना. देखून पॅरीश यूथ नुवे पंगडान जैत मेळत बाणावले विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.